विसवा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। आयटकान कॉन्ट्रॅक्ट पद्दतीचो निषेध केला। जॉब रेग्युलरायज करचे म्हण मागणी आयटकान केल्या। तशेंच कामगारांचो जो पगार पेंडिंग आसा तोय दिवचो। कमीत कमी 18,000 तरी पगार दिवचो म्हण BSNL कामगारांची मागणी आसा। 15 दिसांनी मागण्यो मान्य केल्यो ना तर आंदोलन करपाची शिटकावणी दिल्या। RDX खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस। BSNL जो कॉर्पोरेशन हा नवे आधुनिक एअर अँड कम्युनिकेशन नेटवर्क तयार करता, ताका लागून अजूनही जितो आसा आणि तातूंत महत्वाचे काम BSNL कामगार करता। जे एसेन्शियल महत्वाचे काम करता ते कामगार सगळे लाईन्स, सगळे कम्युनिकेशन चॅनल सारको स्वच्छ आणि स्वस्थ दवरता। त्या कामगार आणि त्या कामगारांक BSNL मॅनेजमेंटान कॉन्ट्रॅक्ट कामगारां थंय दवरला, कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टमा थंय दवरला। आमचो ह्या कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टमाचेर धिक्कार, ह्या कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टमाचेर आमचो ओपोज आणि त्याच परी परिणाम ह्या कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टमाचो असो जाता की दिसपट्टो कामगार काम करून ताका पगार मेळना। आज तारीख 20 जुलैची 20 तारीख, जुनाचो पगार अजूनही ना। लगातार गेल्या 6 महिन्या फाटल्यान महिने तांकां पगार टायमार मेळना। 15, 20, 25 अशे तारखेर पगार मेळटा। रिजनल लेबर सेंट्रल कमिशनर ताका आमी कितल्याशा फावटी ह्या नजरेक हाडला। जनरल मॅनेजर BSNL हाडला, तांकां ह्या कामगारांक टायमार पगार पडना। कॉन्ट्रॅक्टरांनी नोटीस घाला 23 किंवा 25 तारखेर तुमकां पगार मेळटलो म्हणून। अशा वेळार कामगारांनी कितें करपाचें? स्कीम पळयना, उनेत पळयना, दीस रात ते काम करता आणि इतलें काम करून सुद्दां तांकां पगार वेळावेर मेळना। 20 तारीख जाली जाल्यार अजूनही ह्या म्हयन्याचो पगार तांकां पडूंक ना। सो इन प्रोटेस्ट बोनस मेळना, लीव मेळना, ESI ना, प्रोविडंट फंड ना। त्या बसत आमी आज BSNL ऑफिसाच्या समोर जमलेले आसा। वी आर गोइंग टू मीट द जनरल मॅनेजर ऑफ BSNL। वी आर गोइंग टू प्लेस ऑल आवर ग्रीवेंसीस बिफोर हिम आनी ताका वॉर्न करता की इफ these issues are not resolved within the next 15 days, then again the bigger demonstration will follow and तेजो फॉलोआउट आख्ख्या गोंयभर जातलो। संपूर्ण इंटरनेट सेवा आसा ताजेर तेजो परिणाम जातलो। ताजी सरकारान नोंद घेवची आनी कामगारांचो पगार ताबडतोब तांकां